नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासावन येवकार. हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन आमी नव्या नव्या वैजकी विशयावयले माहिती दिवपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न करत असतात. आनी आयज आमी असोच एक नवो विशय हाडला. तो म्हणजे विशय सर्वसामान्य आसा, कॉमन आसा, पण दोतोर तज्ञ आसा आनी हाचेशी तुमकां विस्कटान माहिती करून दिवपा खातीर जो आमचो विशय आसा तो म्हणजे हर्निया, ताची कारणां आनी ताचे उपाय. हाचेर माहिती करून दिवपा खातीर आमचे कडेन तज्ञ दोतोर उपलब्ध आसात. ते म्हणजे डॉक्टर विराज कांदोळकर, गोंयचे नामनेचे सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, तशेंच हेपेटोबिलियरी सिस्टम म्हणजे लिव्हर म्हणजे फिग्द आनी जी गॉल ब्लॅडर किंवा हाच्या जी लिंक आसता ह्या सगळ्या विशयांतले तज्ञ अशे जाणकार डॉक्टर यंग आसात पण खूब अनुभवी आसात. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार आनी येवकार. आमी खूब फावटी आयकता म्हणजे दीस इज नॉट अ व्हेरी अनकॉमन, म्हणजे इवन गांवांतलो मनीस सुद्दां हर्निया म्हणटा, ताका हर्निया जाला अशें सांगता. पण एक्चुली हर्निया म्हणजे कितें, तो कसो जाता, कित्या खातीर जाता, हाची विस्कटान माहिती करून दिवपा खातीर हो आमचो आयचो प्रयत्न. डॉक्टर सगळ्यान पयलीं सांगा म्हणजे हर्निया म्हणजे कितें, वॉट यू मीन बाय हर्निया? हर्निया म्हणजे पोटाचे जे आमचे ऑर्गन्स असता ते आमच्या पोटाचे जे कवरिंग असता तातूंतल्यान एक डिफेक्ट आसा तातूंतल्यान ते भायर सरता. ताका सादे भाशेन सांगचें म्हणल्यार ताका हर्निया म्हणटा. आतां पोट आमचे जशें एक पिशवी कशी आसता, मस्कुलर पिशवी, भायर ताका 3 लेयर्स ऑफ मसल आसा आनी आमी जशी बाजारांत वयता शॉपिंगेक तातूंत सगळें सामान घालता आनी तातूंत जर शिवण सुटली आनी ताजें जर कितें भायर सरता भितरलें सामान, तशेंच हर्निया. एब्सोल्युटली. म्हणजे म्हाका दिसता तुमी म्हाका खूब विस्कळ एक सुंदर उदाहरण दिलां की एखादे पोतयेक समजा एक 2-4 कळले एक समज एक 2 इंचाचो एरिया समज ओपन जाली, पिशवेचे सुटले शिलाय आनी भितर जे तुमी सामान भरला ते अशें भायर प्रोट्रूड आवट जाता, म्हणजे भायल्यान अशें ते अशें भायल्यान तकली भायर काडटा. हो जो प्रकार आसा ताका तुमी हर्निया म्हणटा. सो आय थिंक दीस इज द मोस्ट व्हेरी कन्विन्सिंग आन्सर. डॉक्टर म्हाका सांग म्हणजे हें जे जाता की तुमी सांगलें उदाहरण की बाबा पोतयेचें, तर पोतयेचें आमकां कळ्ळें की टाके सुटले म्हणजे ते भितरलें सामान जे कितें आशिल्लें तें भायर सरलें. आतां शरिरान अशें कितें जाता की जाका लागून हें भितरलें भायर सरता आनी भितरलें नक्की कितें भायर सरता इज द क्वेश्चन. सो हर्निया जावपाक खुबशीं कारणां आसता. एक म्हणजे पोटांतलो भितर प्रेशर चड वाडटा आनी आमच्या पोटान जे कवरिंग आसा, मस्कुलर कवरिंग आसा, तातूंत एक कितें ओरिजिनल एक डिफेक्ट आसता. बोमले कडेन एक डिफेक्ट आसता, ग्रॉयनान स्क्रोटमान टेस्टीस आमचे डिसेंड जाता इन द फिटल स्टेज. अच्छा. तेन्ना तो एक डिफेक्ट उरता, इन्ग्वायनल हर्निया जाता थंयसर. किंवा फिमोरल वेसल्स ती पांयांनी वयता थंय एक डिफेक्ट उरता, थंयसर एक हर्निया जावंक शकता. सो एनीवेर देर इज अ पोटेन्शियल विकनस द हर्नियाज कॅन टेक प्लेस. म्हणजे ज्या जाग्याचेर असो थोडोसो एरिया भायर सरपा खातीर स्कोप आसता तो मागीर एक तर तो इम्प्रुवमेंट ल्हानपण म्हणजे जन्मजातच तो डिफेक्ट आसूं शकता किंवा मागीर तो एक्वायर्ड म्हणजे मागीर तुवें कितें चड काम केलें किंवा आनी कित्याक लागून जावं शकता. आनी हो जो म्हणजे एक वीक पॉयंट आसता तो गिव अवे जाता आनी त्या जाग्यांतल्यान ते हळू ओपन अप जाता आनी मागीर भितरलो पार्ट किंवा भितरलो ऑर्गन भायर प्रोट्रूड आवट जाता. हाची कारणां कित्याक लागून आसता दोतोर? की आतां म्हणजे हें तुमी सांगलें की बाबा आतां हांव सिन्स यू हॅव मेन्शन अबावट की कंजेनिटल आसूं शकता जन्मजात म्हणजे भितरल्यान आसतना, पण मागिल्लीं कारणां कितें आसतात? हर्निया म्हणजे ते आतां भुरग्यांनी जावं शकता आनी अडल्ट्सांनी जावं शकता. भुरग्यांनी ते आसता ते मोस्ट ऑफ द टायम इट इज कंजेनायटल, तेजे डिफेक्ट इज ऑलरेडी प्रेझंट. सो भुरगीं एक ल्हान भुरगीं आसता युजली ते अरावंड 3 म्हयने किंवा अप टू इवन 1 year दे कॅन प्रेझेंट विथ अ हर्निया. दुसरें म्हणजे अडल्ट्सान ते अक्वायर्ड आसता. जे अडल्ट्स खूब स्ट्रेनिंग करता, वेट लिफ्टिंग करता, चड हेवी वेट्स उबारप आसता, किंवा क्रॉनीक कॉफ जांकां खोकलेचे दुयेंस आसा, लंग्साचें दुयेंस आसा, COPD आसा, तर तेंच्या खोकले खातीर पोटान प्रेशर वाडटा आनी तो विकनस एक गिव वे जाता. बरोबर. तशेंच क्रॉनीक कॉन्स्टिपेशनानूय जेन्ना मनीस फोर्स करता मोशन करपाक तातूंतय ते सेम रिजल्ट जावंक शकता. दुसरें म्हटल्यार बायलांनी मल्टिपल प्रेग्नन्सीज ऑर इवन ड्युरींग एनी प्रेग्नन्सी फॉलोईंग दॅट हर्निया जावंक शकता. बोमले कडेन चड करून बोमले कडेन जाता बायलांनी. आनी तिसरें म्हणजे जे खूब मोठे आसता, ओबेसिटी, लठ्ठ आसता, तातूंतय ते एबडॉमिनल आमचे मसल्स वीक जाता बिकॉज ऑफ द फॅट अँड देर इज हर्निया. अच्छा.
म्हणजे म्हाका तुमी सांगतना मातशें अशें दिसून आयलें की खुबशे फावटी ल्हान भुरगे कितें आसता समजा बॉलकाचो एक बुराक जाला ल्हानसो तेन्ना ते बोटां घालता आनी मागीर तो व्हडलो बुराक व्हडलो जायत वयता. सो समथींग लायक दॅट म्हणजे जेन्ना भितरलो प्रेशर वाडटा तेन्ना ते गिव अवे जावपाक लागता आनी भितरले कंटेंट जे आसा ते भायर प्रोट्रूड आउट जावपाक इन मोर एंड मोर क्वॉन्टिटी एंड क्वॉलिटी ते एक्सपोज जातात. बरोबर. डॉक्टर तुमी आनीक सांगलें की बायलांक प्रेग्नन्सीच्या वेळारूय हें जावं शकता. तो प्रेग्नन्सी वेळ जाता ताका कितें आमी म्हणजे इज इट अ नॅचरल फिनॉमिना की अशें जावं शकता की इज कॅन बाबा हें बाबा कंट्रोल करूं शकता अशें कितें आसा? बायलांनी ते प्रेग्नन्सी टायमार जाता. समटायम्स दॅट हर्निया कॅन रिजॉल्व ऑन इट्स ओन आफ्टर प्रेग्नन्सी बिकॉज प्रेग्नन्सीन फिटस आसता पोटान म्हणून तो डिस्टेंशन जाता. करेक्ट. आणि आफ्टर प्रेग्नन्सी इट कॅन रिजॉल्व बरोबर. बट नॉट नेसेसरली मोस्ट ऑफ द टायम इट मे नॉट रिजॉल्व. बरोबर. हो प्रश्न विचारपाक म्हणजे हितून आनीक वेगळो आशिल्लो. तुमी वदोळ सांगतना डॉक्टर सांगलें की आमी जे थोडे लोक भुरगे किंवा यंगर जनरेशन वेट लिफ्टिंगाक वतात हांकां हो धोको आसता जाल्यार इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज देर एनी रेमेडी बाबा हाव वी कॅन जज की बाबा इतके वेट लिफ्ट केल्यार आपल्याक बाबा हो हर्नियाचो त्रास जावचो ना म्हणजे एनी प्रोफायलेक्टीक ऑर प्रिव्हेंटीव मेजर्स दे कॅन टेक ऑर वॉट हाव टू गो हेड विथ दीस बिकॉज एज यू हॅव सेड लायकली कारण खूब जाण पळयता म्हणजे ते वेट करता असो आवाज करत तेजे करता म्हणजे भितरलो जो प्रेशर वाडटा ताका लागून हें जाता. तर हाव टू कोप अप विथ दॅट हाव टू मॅनेज दीस इशू? नाव वेट लिफ्टिंग म्हणजे यू शूड नॉट बेसिकली लिफ्ट मोर दॅन वॉट यू कॅन टेक. बरोबर. चड प्रेशर घालून तुम्ही तो मसल बिल्ड केले आणि इफ यू हॅव डेव्हलप सम डिफेक्ट समवेअर एल्स देन इट इज नॉट बरोबर. इट इज नॉट वर्थ. करेक्ट. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स मेन इज टू अवॉइड लिफ्टिंग हेवी वेट्स ऑन अ रेग्युलर बेसिस फॉर अ लॉंग टाइम. बरोबर. दॅट विल कॉज. म्हणजे जे म्हणजे थोडक्यात म्हणजे तुमच्या हातरून पांय पसर म्हणजे हातरून पळोवन पांय पसरप म्हणटा तशें जितके तुमकां जमता तितकेच करा. वगीच भशेन हें तो उखलता 50 किलो म्हणून आपण 50 किलो उखलप किंवा 60 किलो इट इज नॉट जस्टिफायड. डॉक्टर म्हाका दिसता आतां आमी एका जे ऑलमोस्ट आमचें डेफिनेशन आमी केलां आनी तुमी आमकां विस्कळून सांगलें की वॉट यू मीन बाय दीस. तर हाचे सायन्स आनी सिम्टम्स कितें म्हणजे बाबा हें आमकां बाबा आपल्याक हें दुयेंस जाला किंवा जाता ऑर इन प्रोग्रेस हें कळपाचें कशें? हर्निया जावप म्हणजे पेशंटाकूच पयलीं कळटा आपल्याक जाला म्हणून अशें कितें तरी एक पयली गांठ येवंक शकता स्वेलिंग जावंक शकता सूज ग्रॉयनान किंवा बोमले कडेन. ओके. ग्रॉयन म्हणजे जांगे कडेन जांगेच्या वयर लोअर एबडॉमिनल वॉल आणि स्वेलिंग जाता. मोस्ट ऑफ द कॉमन सायन स्वेलिंग ते जे केन्ना स्ट्रेन करता लिफ्टिंग हेवी वेट्स किंवा खोकली काडटा ते स्वेलिंग बोमाडो कसो मातसो मोठो जाता आणि आपण मागीर परत भितर बारीक वचून भितर वचूं शकता. स्वेलिंग इनक्रीजीज आफ्टर स्ट्रेनिंग अँड डिक्रीजीज वेन देर इज नो स्ट्रेनिंग इन सायज. दुसरे सिम्टम म्हणजे तांकां पेन जावंक शकता बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द टिश्यूज. सो एक म्हणजे ताका ते दुखू शकता किंवा ताका एक दिसूं शकता की आपल्याक कितें भितरले असो बोमाडो कसो वयर सरता जो काम करतना किंवा लिफ्ट करतना की जड उखलतना दिसता आणि मागीर तो भितर वता. पण केन्ना डॉक्टर अशेंय आसता की ते एकदां तुमी म्हणटा म्हणजे ताका ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया म्हणटा जाल्यार ताका तुमी एक्झॅक्ट हाव यूल पुट इट? दॅट इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ हर्निया इफ रिमेन अनट्रिटेड. अच्छा. सो आतां कोणाक हर्निया जाला ताका जाणून तेणेन ट्रिटमेंट घेवंक ना सर्जरी करूंक ना वॉट एवर आणि सपोज ही वेट्स फॉर अ लॉंग टायम इव्हेंच्युअली ताका एक कॉम्प्लिकेशन जावंक शकता. वन ऑफ दॅट इज ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया. ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया म्हणजे कितें हर्नियान इंटेस्टायन आसा आत आसा भितर आणि ती एकामेका कडेन दसला आणि तेंचे इंटेस्टायनाचो एक गांठ जाता. अच्छा. आणि मागीर ती इंटेस्टायनाचे कंटेंट्स आसता जेवण जिरपा खातीर ते जिरून ते लार्ज इंटेस्टायनान वता किंवा लार्ज इंटेस्टायनान इवॅक्युएट जावपाक वता तेन्ना ते वचना आणि ब्लॉक जाता इंटेस्टायन. अच्छा. त्या केसीन ब्लोटींग जाता कॉन्स्टिपेशन जाता वॉमिटींग जाता. ओके. अँड एबडॉमिनल डिस्टेंशन जाता. अच्छा. म्हणजे पोट फुगता आणि त्या मनशाक म्हणजे कॉन्स्टिपेशन जाता उलटे जावं शकता पोटान दुखता. पोटान दुखता. सो दॅट इज अ सॉर्ट ऑफ अ इमर्जन्सी. दुसरें म्हणजे एक कॉम्प्लिकेशन आसा ताका आमी स्ट्रँग्युलेशन म्हणटा. स्ट्रँग्युलेशन केन्ना जाता बारीक डिफेक्ट आसता तितूनच्यान चड कंटेंट भायर सरता नेका कडेन हर्नियाच्या नेका कडेन टायट जाता आणि तेजे ब्लड वेस्कुलर सप्लाय इज सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमायज्ड. तातून तेजो डेथ जाता गँग्रीन जाता ऑफ द टिश्यूज अँड दॅट इज व्हेरी बॅड इन द सेन्स तितून इन्फेक्शन जालें की पेशंटाक माथेर जाता इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रिमान जावंक शकता. इट कॅन बी अ पोटेन्शियली लायफ थ्रेटनिंग सिट्युएशन. सो म्हणजे समथींग म्हणजे अशें बॉटल नेक कशें म्हणजे एखाद्या ल्हानशा बुराकांतल्यान कंटेंट भायर येत रावले ते चड मोठे जाले परत रिवर्ट बॅक करनात
आनी ते इतके मोठे जाले आनी भितर फुलून आयले की ताच्या लागून ताचे ब्लड सप्लाय जो आसा त्या ऑर्गनाचो त्या पार्टाचो त्या इंटेस्टायनाचो तो बंद जालो. बंद जाल्या कारणान तो भाग प्युअरली म्हणजे तुमी जशें म्हणलें गँग्रीन म्हणजे मरता. मागीर ताका ब्लड सप्लायच ना, ताका जेवण ना कशें ना, तो उपाशी जावन तो मरता म्हणजे सुकता जशें म्हणटा झाडां. तशें जाल्या उपरांत दीस कॅन बी अ कॉम्प्लिकेटेड इश्यू यू म्हणटा इट इज अ कॉम्प्लिकेशन अँड पोटेन्शियली लायफ थ्रेटनिंग. म्हणजे हे जीव घेणे सुद्दां ठरू शकता. सो बेसिकली हियर आय वूड लायक टू से दॅट म्हणजे हे ल्हानशे दिसपी हर्निया एट टायम्स कॅन बी अ कॉम्प्लिकेटेड इश्यू. येस, बरोबर. सो हाचेर वेळार लक्ष दिवप, योग्य दोतोरा कडेन वचप, योग्य ट्रिटमेंट घेवप इज मॅन्डेटरी. तर आता म्हाका सांगा डॉक्टर, तर तुमचे पेशंट सायन्स अँड सिम्पटम्स सांगले, हाका तुम्ही आनी कितें कन्फर्मेटरी आसता काय तुमचे क्लिनिकल एक्झामिनेशन ताचेर तुम्ही सगळं फुडलें जजमेंट मोस्ट ऑफ द टायम्स द डायग्नोसीस ऑफ हर्निया इज अ क्लिनिकल डायग्नोसीस. ताका आनीक टेस्ट मागयता सर्जन्स टू जस्ट टू कन्फर्म हे कसले टायपाचे हर्निया, ताका हातून आनीक कितें आसा, पोटाचो सोनोग्राफी करपाक सांगता किंवा पोटाचो सिटी स्कॅन करपाक सांगता टू गेट मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हर्नियाची डिफेक्ट सायज कितली आसा, तातून आनी एडिशनल कितें आसा पेशंटाक पोटा भितर ते कळपा खातीर. ऑर किंवा केन्ना केन्ना कसले ऑर्गन गेला, केन्ना इट्स नॉट नेसेसरली ओन्ली इंटेस्टायन कॅन गो, ब्लॅडर कॅन ऑल्सो गो डावन, कोलॉन कॅन गो, तशें बी जावंक शकता. अच्छा. सो डॉक्टर, तुम्ही अगोदर आमकां सांगिल्लें न्हय, म्हणजे हांव मातसो परत आय एम जस्ट कमींग बॅक टू ऑलमोस्ट सेम सिच्युएशन की ह्याच खातीर की आमी खुबशे फावटी म्हणजे सायकलिंग इज अ व्हेरी गुड एक्सरसायज, पण अशें आमी म्हणजे एटलिस्ट वॉट आय हॅव सीन समटायम्स ऑफन सायकलिंग करपी लोकांक मे बी आय डोंट नो वेदर दे कॅरी वेट कॅरी करता तांकां काय बाकीच्यांक, की हातून जो हर्नियाचो प्रकार आसा तो मातसो चडशे फावटी दिसून येता. इज इट एनीथींग रिलेटेड टू अवर पॉस्चर, काय त्याचे एंगल, काय खंयचे बाबा तुजी ती खंयची लायन एका लायनीन येता म्हणून तो पॉयंट आनी चड वीक जाता? वॉट इज युअर टेक ऑन दीस? Cycling per se has not been documented as a known risk factor, but it may be that चड straining करता while cycling, that may be a potential risk factor, but per se it is not. म्हणजे कितें आसा, हांवें थोड्या लोकांक पळयला जे लोक स्पेशली ते गादयो बी विकपाक वतात न्हय, तेचे अशे थोडे पेशंटाक म्हणजे हांवें पळयला की दे डेवलप मे बी बिकॉज ऑफ दॅट वेट, आनी तांकां कितें आसा ते चडावर, आनी दे आर इट इज नॉट अ प्रोफेशनल सायकल, म्हणजे सायकलिस्ट चलयतात तसले सायकल न्हय ते, पण त्यांचे एक रोजी रोटीचे म्हणून ते जे माध्यम वापरतात ताका लागून ते एक वेळ जावं शकता. And दुसरे एक potential risk factors which I didn't mention before is smoking. स्मोकिंग केल्ल्या कारणान आमचे जे कोलेजन फायबर्स आसा ते वीक जाता. अच्छा. सो कोलेजन फायबर्स इज लायक द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर टिश्यूज. खंयचे आतां मसल आसा, मसल एक कंपार्टमेंटान आसता, ताका फेशिया म्हणटा, तातून मेन पदार्थ आसता तो कोलेजन. अच्छा. सो स्मोकिंग कॉजेस वीकनेस ऑफ कोलेजन. लॉंग टर्म स्मोकर्स विल हॅव हायर इन्सिडन्स ऑफ हर्नियाज. अच्छा. सो हो एक अतिशय म्हत्वाचो मुद्दो आसा, म्हाका सगळ्यांनी लक्षात घेवपाचो, स्पेशली जे कोण विडी सिगरेट ओडटा तांच्यांनी, की अशे सिगरेट विडी ओडपी लोकांक हर्निया जावपाचो त्रास चड जावंक शकता. ते फक्त खोकली येता म्हणून न्हय, तर ताणें डॉक्टरान सांगलां की ताचो जो कोलेजन आसा तेच वीक जाता, आनी म्हणजे तो इट इज लायक अ बिल्डिंग ब्लॉक, म्हणजे जशें तुमचे ते सगळ्यांक धरून दवरपी जे मेन इन्ग्रेडियंट आसा तोच वीक जाल्ल्या कारणान इट गिव्ज अवे. बरोबर डॉक्टर? म्हाका सांगा, आतां तुमी सायन्स एंड सिम्पटम्स जाले न्हय की मागीर तुमकां हातून अशें कितें प्री डिस्पोजींग फॅक्टर दिसले की बाबा हे अमके जे आसा की हाका लागून ऑपरेशन हाचे हर्निया जावपाचे चान्सीस चड आसतात. जशें तुमी अगोदर सांगले अम्बिलिकल हर्निया किंवा इन्सिजनल हर्निया, म्हणजे हाचे हाऊ यू विल कोरिलेट दीस? Incisional hernia is a post-operative consequence of surgery. कसले ऑपरेशन पोटाचे केले ते एक पोटेन्शियल विकनेस नवीच तयार जाता तातूंत, आनी तातूंतल्यान हर्निया जावंक शकता. दॅट इज अ नोन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी अबडॉमिनल हर्निया ऑर सर्जरीज. सो हो एक पार्ट जालो. अम्बिलिकल हर्निया हो कंजेनिटल आसता काय तो मागीर डेव्हलप जावंक शकता? दोनूय. म्हणजे अम्बिलिकल म्हणजे हांव म्हणटा बोमले कडेन खूब फावट अशें बोमूट कशें येता, ल्हान भुरग्याक असू शकता किंवा जाणट्याक असू शकता. तर ओके. अम्बिलिकल हर्निया त्या आसा ताका ते बोमलेच्यानूय हर्निया येवंक शकता, बोमलेच्या वयर किंवा सकयलूय हर्निया येवंक शकता. मदीं मिड लायन जी आसा ती आमची एक पोटेन्शियल वीक डिफेक्ट आसता. सो बोमलेच्या वयर सपोज एक हर्निया येयलो मदल्यांच्यान, ताका एपिगॅस्ट्रीक हर्निया म्हणटा, किंवा सकयल येयलो जाल्यार पॅराअम्बिलिकल हर्निया. अशें पोटान जे सायड्स आसता वीकनेस तातूंत हर्निया जावंक शकता. डॉक्टर, आतां मातसो एकाडेमीक ट्विस्ट घेता की आमी हर्निया बद्दल उलय. एक हायटस हर्निया हो एक प्रकार आसता. सो दीस इज नॉट द वन वॉट वी सी आउटसायड, म्हणजे भायले प्रकार न्हय, हे भितरले प्रकरण. तर वॉट यू मीन बाय दीस? कारण हो शब्द केन्ना केन्ना डॉक्टर सांगता तुका हायटस जाता, तो म्हणटा आपल्या हांगा खंयच सुटूंक ना. सो देर कॅन बी म्हणून हायटस हर्निया म्हणजे जे आमचे फूड पायप आसता इसोफेगस, ते एंटर करता डायफ्रामा कडेन आनी थंयसर पोटाची सुरवात जाता.
पण केन्ना केन्ना कितें जाता बिकॉज ऑफ एसिडिटी रिफ्लक्स ते एंटर जाता तो इसोफेगस जेव्हा पोटान एंटर जाता डायफ्रामान जो डिफेक्ट आसा तो मोठो जाता आनी ताजो जो जंक्शन आसता गॅस्ट्रो इसोफेजल जंक्शन तो वयर स्लायड जावन वता. इन दॅट केस इट बिकम्स अ स्लायडिंग हायटस हर्निया. अच्छा. or that can be another type, it is a rolling hernia. Rolling hernia म्हणजे कितें पोटाचो फंड वयलो भाग आसता पोटाचो तो रोल जावन भितर वता. अच्छा. सो दॅट इज अ रोलिंग टायप ऑफ हर्निया. सो बोथ हर्नियाज मेन प्रॉब्लम म्हणजे तातून रिफ्लक्स गॅस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज ताका गड म्हणटा हे कॉमन आसता तातून. आणि जर रोलिंग टायप असले जाल्यार तातून आनीकूय सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन जावं शकता. सो दॅट इज हायटस हर्निया. म्हणजे डॉक्टर आमी काय साधे भाशेन सर्वसामान्य मनीस सांगतना आपल्याक एसिडिटीचो त्रास आसा किंवा आपल्याक जेवल्या उपरांत वयर सरता रिफ्लक्स येता किंवा उलटे जाता अशें किंवा तोंडान पिंत येता साधे भाशेन अशें म्हणटात. सो ह्यातून तुमी सांगले हातून दोन प्रकार आसात. तातूंत एक मातसो सर्जिकली कॉम्प्लिकेटेड आसूं शकता. सो हाऊ टू डिफरन्शिएट, इज दॅर एनी वे बाबा पेशंटाक कळूं शकता आपले हे मेजर आसा काय मायनर आसा? फॉर दॅट पेशंट नीड्स टू अंडरगो एंडोस्कोपी. अच्छा. तोंडांतल्यान दुर्बीण घालून चॅक करता की हर्निया आसा की ना ते एंडोस्कोपीचेर क्लियर जाता. अच्छा. म्हणजे हे दुर्बीण घालून तुम्ही पळयता किंवा नक्की हाचो प्रकार खंयचो, हाका तो हायटस हर्निया आसा की ना आनी आसा जाल्यार ताची ग्रॅविटी कितें, ताचो एक्चुअल नेचर कितें, सो हाचेरसून ते कळूं शकता. सो इट इज लायक म्हणजे डायरेक्ट विविंग, बरोबर. म्हणजे अंदाज असो न्हय तर इट इज लायक यू आर कमिंग डायरेक्टली इन टू पिक्चर, म्हणजे डायरेक्ट शूटिंग ऑफ द दिस थिंग. डॉक्टर म्हाका सांगा, आता हे सगळें आमी केलें न्हय की हातून परत अगेन आय एम आस्किंग यू तुमी एक तुमचो एक सोनोग्राफी बी आसूं शकता किंवा आनी कितें, तर तुमी खंयचें इन्वेस्टिगेशन चडशें फावटी डिमांड करता? वॉट यू आस्क फॉर एक फर्दर वेन यू आर गोईंग? routinely which I send is a simple ultrasound. तातून चड अशें व्हडलें मेजर इन्वेस्टिगेशन न्हू, आनी सिंपल अल्ट्रासाउंड इज समटायम्स मोर दॅन इनफ टू गेट what the clinician is asking for. सो तातून लिवरान चें पळयता, गॉल ब्लॅडरान केन्ना केन्ना स्टोन आसूं शकता अलॉंग विथ हर्निया. सो कितें हर्नियान बोमलेक जर हर्निया आसा सो दॅट बिकम्स अ प्रॉब्लम. फुडें वचून लॅप्रोस्कोपीक हर्निया मायट बी लिटल डिफिकल्ट. जर बोमले कडेन जर ऑपरेशन केलें, बोमलेन आमकां पोट घालपाक ते त्रास जावं शकता. सो समटायम्स वी मे टॅकल बोथ गॉल स्टोन एंड हर्निया टुगेदर. अच्छा. So in one anesthesia. So first remove the gallstones and then tackle the hernia. अच्छा. सो वन वे इट इज बेटर फॉर यू, एकदा तुमकां जजमेंट जालें की तुमी एकाच सिटिंगान दोनूय कामां करूं शकता, परत वेगळे करपाचें गरज आसा. डॉक्टर, नाव लेट्स गो टू मॅनेजमेंट ऑफ दीस. एकदा तुमी जे एस्टॅब्लीश जालें डायग्नोसीस की म्हाका हर्निया आसा, तर आतां हो हर्निया हाचो टायप आनी मॅनेजमेंट हाव यू गो हेड, तुमी कशें डिस्क्रिमिनेट करतात, कशें मॅनेज करतात? टायप्स म्हणजे मोस्ट ऑफ द कॉमन 75% ऑफ द टायम्स द हर्निया आसा तो इंग्वायनल हर्निया. पण दादल्यांनी जावं शकता आनी फिमेल्सांनी जावं शकता. दादल्यांनी चड कॉमन आसता बिकॉज तो स्पर्मॅटीक कॉर्ड आसता जो स्क्रोटमान व्हरता ताजे खातीर. आनी फिमोरल हर्निया. इंग्वायनल हर्नियाक ट्रिटमेंट इज नॉट मेडिकल, इट इज ऑलवेज सर्जिकल. अच्छा. ओके. एनी हर्नियाज फॉर दॅट मोस्ट ऑफ करेक्ट. इज अ मेकॅनिकल डिफेक्ट. इट्स अ मेकॅनिकल डिफेक्ट, फिजिकल डिफेक्ट. ताका कसलेच गुळयो ना, बरोबर. ताका फक्त सर्जरी होच ऑप्शन आसा. एब्सोल्युटली. Okay. So now surgery can be, before we send the patient to OT, we'll do a routine investigation to see a fitness. बरोबर. So patient जर फिट आसा जाल्यार ताका सर्जरीक पोस्ट करता. सर्जरी दोन प्रकारची आसूं शकता, दॅट इज लॅप्रोस्कोपीक किंवा ओपन, or it can be mesh, or very rarely in some cases we use without mesh also. अच्छा. Surgery. So what are your yardstick for using mesh or not using mesh? No, if there is a contamination, while आता gangrene जाल्ले आसा, so and if there is contamination, then it is best to avoid a mesh. अच्छा. Because mesh घातले जाल्यार ते meshaचे complication foreign body जावन. Foreign body it will get infected, sinus जावं शकता, fistula जावं शकता, long term complication आसूं शकता if it is already infected. But if it is a clean surgery, then I always prefer putting a mesh because recurrence rates जे आसता is always less than 2% in if you put a mesh. सो mesh म्हणजे बेसिकली एक जाळयेचो कसो कुडको की जो तुम्ही घालता, जशें आमी पयलीं शर्टाक बुराक पडल्या भितरल्यान दुसरो एक कपडो घालून मागीर रफू करताले, म्हणजे इट बिकम्स मोर, इट गेट्स मोर स्ट्रेंथन. आतां लोक कोण रफू करना कारण लोक सगळे आतां दीस बदलल्यात. एनीवे, सर हो जो mesh घातलो काय इट इज सेफ, ताका काय प्रॉब्लेम ना डॉक्टर? Yes.
सेफ म्हणजे त्यांचे कॉम्प्लिकेशन असतात, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर व्हेरी व्हेरी लो. हर्निया इज वायडली प्रॅक्टिस सर्जरी ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आणि तातूंत कॉम्प्लिकेशन रेट्स लेस दॅन 1 to 2% रेंजीन असता. कॉम्प्लिकेशन म्हणजे साधे कॉम्प्लिकेशन किंवा ब्लिडिंग जावन क्लॉट जावं शकता किंवा थंयसर सिरोमा जावं शकता, उदक अशें भरूं शकता, इन्फेक्शन जावं शकता. नॉर्मल नॉर्मल वॉटेवर मेजर कॉम्प्लिकेशन अशें चडशें ना. सर डॉक्टर, म्हाका दिसता आतां आमी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग दीस प्रोग्राम. तर टेक होम मेसेज म्हणून तुमी कितें सांगतले हातून? वेन टू गो टू डॉक्टर, वेन टू ऑफर सर्जरी, आय थिंक दीस पॉयंट्स यू हॅव टू इन्क्लूड. Hernia is a potential, if ignored, potential life-threatening complication it can cause. बरोबर. आणि जर तुमकां खबर आसा किंवा तुमकां स्वेलिंग म्हणून दिसता और तुमकां ऑलरेडी डायग्नोज जाल्लें आसा हर्निया, then I would say please meet your surgeon, get yourself evaluated and operate at the earliest. दुसरें म्हणजे hernia surgery is a safe surgery with very less complications and there's not much to be worried about it. बरोबर. सो हातून बरें डॉक्टर, तुमकां आतां परत मातसो विचारचो म्हणजे लोक विचारता मला म्हणजे वेन टू गो फॉर ओपन सर्जरी एंड वेन टू गो फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी. It's a very good question. Now, open surgery has been like a gold standard of surgeries for a long time. बरोबर. And now with advancement in laparoscopic surgery, laparoscopic surgery has caught up with open surgery. So recurrence rate पळयले किंवा आनी complication rates पळयली, व्हडलोसो डिफरन्स ना. So laparoscopic surgery is as good as open surgery. Factors which determine laparoscopic surgery will be, suppose patient fit आसा, ताका multiple hernias आसा, दोन्ही वाटेन hernia आसा, left side in or right side in, then it is better to go for a laparoscopic surgery. But patient suppose anesthesia problem asa, where full general anesthesia लागता laparoscopic surgery, or other problems where bleeding issues असू शकता, जाल्यार it is preferable to go for a open surgery. सो अशें म्हणजे बाबा सामकें स्ट्रिक्ट अशें हें ना, पण लॅप्रोस्कोपिक एज यू हॅव रायटली सेड की हय म्हणजे आतां केलेला डॉक्टर की आतां पयलींच्या दीस हाचेर म्हणजे बिगर द सर्जन बिगर द इन्सिजन हें आतां वचून बेस्ट इज अ सर्जन स्मॉल इज अ इन्सिजन म्हणजे वॉट एवर यू से लायक क्ली होल सर्जरी हे म्हणजे आतां दीस बदलपाक लागला. डॉक्टर जस्ट वी आर ऑलमोस्ट सामकें आतां वायंड अप करता. तुमी एनीथींग वूड लायक टू टेल टू अवर व्युअर्स की बाबा ह्या पर्टिक्युलर सिच्युएशनान तुमी चड वेळ इग्नोर करनाका, स्पेशली वॉट आय एम सेईंग बिकॉज उदम एक पॉयंट मेन्शन केलो तो हर्निया स्ट्रँग्युलेट जावं शकता. सो हाचेर मातशें तुमी भर दिवन आमकां मातशें विस्कटून. हर्निया स्ट्रँग्युलेशन किंवा गँग्रीन जाता तातूंत इमर्जन्सी सर्जरी करची पडटा आणि ती इमर्जन्सी सर्जरी इज ऑलवेज डन इन द सब ऑप्टिमल कंडिशन. बरोबर. म्हणजे तुजें आतां ब्लड वर्क सारकें ना, तुका आनी कसली गुळयो घेता, ब्लड थिनर्स घेता, ते ऑल डायबिटीज कंट्रोलान ना, तेन्ना इमर्जन्सी सर्जरी जाता तेन्ना इमर्जन्सी सर्जरीचे कॉम्प्लिकेशन जावपाचे चान्सीस चड आसता. बरोबर. सो हर्निया डिटेक्ट जाली जाल्यार रुटीन इलेक्टीव सर्जरी आफ्टर वर्किंग अप एंड स्टेबिलायझिंग द पेशंट, कंट्रोलिंग द शुगर्स, प्रेशर, हे कंट्रोल एनवायरमेंटान केली जाल्यार एक सक्सेस रेट इज व्हेरी हाय, कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर व्हेरी लो एंड इट्स अ रिलेटिवली सेफ सर्जरी. सो म्हाका दिसता डॉक्टर विराज आमचो म्हणजे खूब व्हडलो डॉक्टर आमी हाडिल्लो, विशय जरी ल्हान आशिल्लो बट तुमी इतकी विस्कटावन म्हायती करून सांगला की म्हाका दिसता की हो ल्हान विशय किंवा हो ल्हान हर्नियाचो प्रॉब्लेम सुद्दां एट टायम्स कॅन बी लायफ थ्रेटनिंग आनी हो कशा रितीन आमी ताचेर कंट्रोल करूं शकता हाची विस्कटावन म्हायती डॉक्टर विराज कांदोळकर हांणी आमकां दिली. आमची हॅलो दोतोर प्रुडंट मिडियाची टीम आसा तांचे वतीन आनी तुमी सगळे जे कार्यक्रम पळयता तुमचे वतीन हांव डॉक्टर तुमचे उपकार आठयता. काळजांतल्यान देव बरें करूं. मुद्दाम वेळ काडून तुमी आयले ह्या कार्यावळीत. तशें आमची जी टीम आसा हॅलो दोतोर तुमकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं. नमस्कार.